तुम्ही पळयता आमी आसात शिरवय आनी जे जाग्यार आज इन्सिडंट जालो खंय तरी एक चेडवाचेर चाकवाचो हल्लो जालो। जे प्रमाणे जे हांगचे लोकल्स लोकांनी ज्या प्रमाणे हांवें म्हायती मेळ्ळ्या जे प्रमाणे अशें सांगता की तें चेडूं आशिल्लें त्याच मनशा बरोबर येयल्लें आनी कितें तरी कासकिसांव जावन तेंचे कितें तरी इन्सिडंट जालो आनी मागीर त्या भुरग्याक त्या चेडवाक बी तेणेंच व्हेलो अशें जे आय विटनस कोणें पळयला तेणी म्हाका सांगलें आसा। हो सारको जांबावले रोडार वयतात जावं कुंभारवाडा शिरवय म्हणटा त्या स्पॉटार आसा। हो अरावंड 1:30 सुमार इन्सिडंट जाला। तेजे नंतर ही गोश्ट केपें पुलिसा कडेन पावली। मागीर ते इंजर्ड जे हेतूर इंजर्ड आसा ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मडगांव घातलें आसा अशी म्हायती केपें पुलिसांनी दिल्या। पूण जो इन्सिडंट जाल्ले तेन्ना हो रोड ह्या रोडार मेन म्हणल्यार हांगा न्हू एक स्पॉट आसा, न्हंय आसा ती ट्युरिस्ट येता, भायले लोक येतात न्हांवपा येता। ज्या प्रमाणे लोकांचें म्हणणें आसा जी घटना घडल्या ते लोकल न्हू खंय तरी वयसले, पूण एक दोन गाडयां भितर जी यो वच करताले तेतूं भितर जी ही कोण इन्सिडंट जाल्या ती तेतूर आशिल्ली आनी खंय तरी हांगा हे स्पॉटार जे जाग्यार हांव आसा म्हाजी ह्याच फाटल्यान हो इन्सिडंट घडला आनी तेजे नंतर त्याच मनशान ज्यांनी तेका हें केल्लें तेणें व्हेल्ला अशें लोकल्सां कडून जे पास जाताले तेतूंतल्यान तेंचे कडल्यान कळयलें आसा। सद्याक केपें पुलीस हेचो तपास करता। हांव गोमंतक टीव्ही खातीर शिरवयच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर।